मिसाचे सुरवातेक आमी गायन घेवया A15 पेज नंबर 7. Monshakati, Monshamotlo, Vortyadeva, Nivololo, Vitor Sokaya, Nikamso, Noma, 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 Deumoniaria, Voivo, 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 Vortyadeva, Noma, 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 Deumoniaria, Voivo, 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 Vortyadeva. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आयचे मीस भेटयता आर्गांचे मीस वेल्टन आनी सिबल फेर्नांडीस. आमी जे कितें मागूंक आयल्या त्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी. सोर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयज आख्खी पवित्र सभा भाग्यवंत मातायस हाची परब समारंभता. भाग्यवंत मातायसाचे आमकां जबरशी म्हायती मेळ्ळो ना. The only thing that we know about Saint Matthias is he was chosen by Lot to fill the gap made by Judas Iscariot. ताका विंचून काडलो एक अपोस्टल जावंक. पवित्र आत्म्याच्या आदारान मोगाच्या बाबा भयणीनो तो निवडून आयलो to be an apostle. He was not like Judas Iscariot, the traitor, but he was a powerful preacher, follower and witness of Jesus Christ. आमच्या जिविताचे नोदर मारून पळोवया. जायते पावटी आमकां ऑपॉर्च्युनिटीज येता, वेकन्सीज येतात, wherein we have to fill in. आमी देवाचेर पातयेवन आमचें जिवीत सारतांव गाय, वो आमी जुदास इस्कारियोटा भाशेन आमचेंच मोगाच्या बाबा भयणीनो, वी आर सेल्फीश, वी ओन्ली थिंक अबाउट आवर सेल्फ. असलें केलां जाल्यार आमी आतां देवा लागीं बोगसोणें मागुया. सगलीं बाराबर म्हणुया. हांव पातकी सोरपत्वितार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत येवन सुदां सांतवार मरी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोद पोदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. Soumya Kakurko, Soumya Kakurko.
सर्वेस्परा देवा, सगळ्या मनशाची काळजां तूं वळखताय. भाग्योन माता येसाक धोरमदुताच्या जोम्यांत घेवंक तुजे ओगोनीत जानवायेन तुवें निर्मिलें. तूं आमकां दिताय ते आपोवण्यांक पालो दिवन आमचे सगळे जिणेंत तुज्या मोगाक मनशा मोदें गोवाय दिवंक तूंच आमकां चलून व्हर आनी स्वर्गार तुज्या विंचलोल्यांच्या जोम्यांत आमकां घे. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. धोर्मदुताच्या इतिहासा वेले वाचप. त्या दिसांनी भावा भयणींक उलोवंक पेद्रू उबो जालो. सुमार 120 लोक जमलोलो. ताणें म्हणलें, भावा भयणांनो, जुदासा विशीं पवित्र आत्म्यान दाविदा वरवीं आदी फुडें सांगून दवरलेली पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां पाळून येवंक जाय आसली. आमचे मदलो एकलो जावनूय आनी आमच्या मोणयारपणान ताकाय वांटो मेळ्ळा आसतनाय तोरी जेजूक धरूंक आयले तांकां वाट दाखोवंक तो फुडें सरलो. स्तोत्रांच्या पुस्तकार अशें बरयलोलें आसा, ताचें घर पाड जावं आनी तातूंत कोण रावूं नाये. ह्या भायर अशेंय बरयलेलें आसा, ताचो कारबार दुसरो घेवं. देखून
स्वामी जेजू आमचे मदें भोंवतालो तेन्ना म्हणजे जुवांव स्नान दितालो तेन्ना तावन जेजूक स्वर्गार उबारून व्हेलो तो दीस पर्यान जे आमच्या सांगाती सगल्या काळार आसले तांतलो एकलो आमच्या वांगडा जेजूच्या पुनो जेवणपणाचो गोवाय जावंक आमी विचून काडूंक जाय. तांणी दोगांयची नांवां सुचयलीं. बारसाबास म्हणलोलो जुजे आड नांवान प्रमाणीक आनी मातियस. आनी ताणें अशें मागणें केलें, सोम्या सगल्यांची काळजां तूं वळखताय तर आमच्या जाग्यार वचूंक जुदासान सोडलो तो मुणयारपणाचो वावर आनी धर्मदुताचें काम करूंक ह्या दोगां भितरल्या कोणाक तुवें विचून काडलाय तो आमकां दाखय. तेन्ना तांणी सोर्ती घाल्यो आनी सोर्त मातियेसाक पडली आनी ताका 11 धर्मदुताच्या जोम्यान भितर काडलो. देवाचें उतोरें. जबाब. आपले पोरच्या कुरा मदें सर्वेस्पोर ताका बसयता. परतून म्हणुया. आपले पोरच्या कुरा मदें सर्वेस्पोर ताका बसयता. सर्वेस्पोराच्या सेवकांनो वाकाणी करात. सर्वेस्पराच्या नांवाची स्तुती करात. आतां आनी सदांकाळ सर्वेस्पराचें नांव उर्चीत जावं. जबाब. आपले पोरजेच्या कुरा मदें सर्वेस्पोर ताका बसयता. उदेती तावन उस्तमते पर्यान सर्वेस्पराचें नांव उचीत जावं. सगल्या राष्ट्रां वयर सर्वेस्पोर मोलबा वयर ताची मोहिमा. जबाब. आपल्या पोरच्या कुरा मदें सर्वेस्पोर ताका बसयता. सर्वेस्पोरा आमच्या देवा सारको कोण आसा? आपले ऊंच सोदरेर तो चडून बसला. ऊंच तावन उंडो घालून तो पळयता. स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर नदर मारता. जबाब. आपल्या पोरच्या कुरा मदें सर्वेस्पोर ताका बसयता. खालत्यांक तो धुलींतलीं उबारता. दुर्बळांक शेणांतलो वयर काडटा. कुरा बरोबर ताका जागो दिता. आपले पोरचेच्या कुरा मदें ताका बसयता. जबाब. आपले पोरचेच्या कुरा मदें सर्वेस्पोर ताका बसयता. शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. Sorvespora soy, sorvespora soy, sorvespora soy, sorvespora soy, sorvespora soy, sorvespora soy. हांवें तुमकां विचून काडल्यान तुमी वचून तकता तसलीं फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात. Sorvespora soy, sorvespora soy, sorvespora soy, sorvespora soy, sorvespora soy, sorvespora soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. जुवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिश्यांक म्हळें, जसो बापान म्हजो मोग केला तसोच हांवेंनी तुमचो केला. म्हज्या मोगान रावात. हांवें म्हज्या बापाची आज्ञा सांबाळल्यात आनी ताच्या मोगान हांव आसा. तशेंच तुमीही म्हज्या आज्ञा सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगान रावतल्यात. म्हजी कुशलकाय तुमचे सवे आसचे खातीर आनी तुमची कुशलकाय पूर्ण जावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात. म्हजी आज्ञा ही. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमीही एकामेकाचो करात. कोणे जर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो
हाचे परस व्हडलो मोग ना. हांव फॉर्मायता ते तुमी कोशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. ह्या फुडें हांव तुमकां चाकोर म्हणचो ना, कित्याक आपलो धनी कितें कोत्ता तें चाकोर नकलो. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा कडेन हांवें आयकलां तितलेंय हांवें तुमकां कळयलां. तुमी म्हाका विचून काडूंक ना, पूण हांवें तुमकां विचून काडल्यात आनी हे पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचें आनी फळां दिवची, तोखता तसलीं फळां. अशें म्हजे नांवें बापा कडेन तुमी मागता तितलेंय तुमकां दितलो. ही म्हजी आज्ञा तुमकां. एकामेकाचो मोग करात. स्वामी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. प्रितीच्यानो आयज आमी वाग्यून मतियासाची परब समोरमता आनी हो मतियास आपोस्ल आसलो. इश्टानो, ताची खबर आमकां तितली मेळना. भोव थोडी मेळटा जाल्यार जें आयज आमी पयल्या वाचपान वाचलां तें आमकां परगोट जालां तेंच. उपरांत ताची जिविताची ज्यो काणयो आसात, खबरो आसात, त्यो फक्त लेजंड. चडशे जाण म्हण तितले तांकां एके भाशेन शुवर नात खऱ्यांनी जाला जाल्यार. पूण आयज जें आमकां कितें मेळटा पयल्या वाचपान तें चड, आनी ताचेरूच आमी नियाळ करुया. जावं आमी जाणात जेजून 12 आपोस्ल विचून काडले आनी ह्या धर्मदुतांचो जमो ताणें एके भाशेन 12 जाणां विचून काडून घडलो. कित्याक हे 12 जाण ताचे आदारी जातले धर्म परगोटू आनी ताचे सांगात शिसूय आसात म्हणून. पूण आमी जाणात हो 12 जाणांचो जमो आसलो तो 11 जालो आनी तांतलो कोण जुदास आसा तो जेजूक सोडून गेलो, ताच्या मोगाचेर होंट मारून गेलो आनी आतां हो 12 आसलो तो 11 जालो. तेन्ना ह्या आपोस्लांनी जे उरलेले आसा ते आनी भाशेन वडील पेद्रून तांणी थारायलें, पळय जेजून आमच्या गुरून सोमीन 12 विचून काडला, आमी तो रिकामो जागो भरून हाडूंक जाय. कित्याक गरजेचें आसलें 12च आसूं, कित्याक आदले ताका एक खेरीत सिंबॉलिझम आसलें, कारण आसलें. 12 जे जेजून विचून काडले ते आदल्या खोराराची कुणां. जेन्ना इस्रायल पोरजेक 12 कुडां आसलीं, आतां नव्या इस्रायलाक ताचे जेजूचे राज तापूंक ताणें 12 जाणांक वेचून काडले. तर 12 जाणां आसूंकूच जाय. ह्या पासत 12 जाणां आतां तो 11 जाणां आसात. जुदास गेलो, ताची सुवात कोण बोत्तलो? कोणाकूय तरी विचून काडूंक जाय. पूण कोणाकूय विचून काडूंक जायना कांयचे काय. ताका एक क्रायटेरिया दिली आनी पेद्रू जो वडील कसो ताणें सांगलें, आयच्या पयल्या वाचपान आमकां मेळटा तें धर्मदुताच्या इतिहास. क्रायटेरिया कसली? पयले सुवातेर जो 12वो जागो बोत्तलो ताणें जेजूचो शीस जावंक जाय. आदी मेरेन जेन्ना जुवांव स्नान दितालो ते जेजू स्वर्गात चडो मेरेन तो जेजूचो शीस आसूंक जाय. कित्याक शीस? ताणें सगळें पळोवंक जाय आसलें. जेजूचें जिवीत, जेजून केल्लीं 9 विस्मितां, जेजूचें मरण, जेजूचें पुनर्जीवनपण, जेजूचें स्वर्गात चडणें, हे सगळे घडण्यांनी तो थंयसर आसूंक जाय आसलो. कित्याक उपरांत हो 12वो आपोस्ल जेजूचो गोवाय जातलो. गोवाय जातलो जाल्यार ताणें सगळें पळोवंक जाय जेजूचें जिवीत, जेजूच्यो घडण्यो जिविताच्यो, जेजून केल्लीं 9 विस्मितां. नाजाल्यार तो कितें वचोन सांगतलो लोकांक? कसली गोवाय दितलो? दुसऱ्यान सांगल्यात ती ना, ताणें ह्या पासत 12 आपोस्ल म्हणटच ताणें जेजू सांगाता भोवंक जाय आसलें. आमी जाणात जेजू सांगाता न्हूच 12 आपोस्ल आसले, पूण दुसरे आसले, दुसरे शीस आसले. आमी जाणात जेजून 72 जाणांक धाडलेले, जाय ते शीस ताचे सांगाता भोंवताले. तर जेजू सांगाता जेजूचें जिवीत जाणें पळयलां, जेजू सांगाता भोंवला, जेजूचें मरण पुनर्जीवनपण स्वर्गात चडणें पळयलां, तो आसूंक जाय.
आनी दुसरे सुवातेर गरजेची वस्त म्हणटा ती जेजूचेर सोत मानूंक जाय, टू बिलीव इन क्रायस्ट. पयले सुवातेर ताचे शिकोवण्याचेर, जरी तर जेजून कितें शिकयलां तो बिलीव करना, आपणाक जाय तें सांगता, ताका आपोस जावपाची सुवात ना. दुसरे सुवातेर जेजूचेर बावाट दवरूंक जाय ताच्या मोन्ना जिवनपणाचेर. कित्याक एक आपोसल कसो ताचें जिवीत सगळें बरें आसतलें न्ही, बॅड ऑफ रोजीस, सगळी कुशलकाय. आपोस जाल्यार सगळें सूख मेळटलें ना. पयले सुवातेर ताका दूख मेळटलें, ताका मरण मेळटलें, ताका जिवेशी मारतले. हें ताणें मानून घेवंक जाय आसलें, सोत मानून घेवंक जाय आसलें. कित्याक जरी तर त्रास पडले हो धांवन वेतलो, मागीर ताका आनी आपोस कसो करचो. त्या पासून ह्यो सगल्यो क्रायटेरिया पेद्रून दवरल्यो आनी सगळे इवॅल्युएट केल्या उपरांत कोण क्रायटेरिया फुलफील करता ते पळयल्या उपरांत तांकां दोग मनीस मेळ्ळे. एकलो म्हणटा तो बारसाबास जुझे आनी दुसरो म्हणटा तो माथियास. आमकां बारसाबासी जायतीं उतरां मेळटात. बारसाबास म्हणलोलो एक आहा, बार्नाबास म्हणलोलो एक आहा, जो पावलूस सांगाता धर्म परगोडणेच्या वावरान मिसोड जाल्लो. आनी बाराबास म्हणलोलो आसा, जो चोर आसलो ताका सोडलो आनी जेजूक दवरलो. आमी कन्फ्यूज जावचे न्हय, जुझेफ बारसाबास हांगासर आसा तो. आनी आतां हे दोग जाण आसात मनीस जे क्रायटेरिया फुलफील करता. जेजूचें जिवीत पळयलां, जेजूक तांणी अनुभवलां, जेजूचें मरण पुनर्जन्मपण स्वर्गात चडणें पळयलां तांणी, जेजूक सोत मानतात ते. हे दोगूय जाण गोडी ते 72 जाणांतले आसलेले जेन्ना जेजून तांकां धाडलेले वचात म्हणून. पूण तांचे मदलो देवाक कोण जाय काय? देवान कोणाक विचून काडला हो मोठो प्रश्न. कितें करतले आतां? कशे भाशेन एकल्याक विचून काडटले? दोग जाण आसात. तर ते आदल्या कोरारांतलो एक उपाय फॉलो करतात, मेथड, आनी तो म्हणल्यार सोर्त घालपाचो. आदल्या कोरारांत जायते फावटी आमकां मेळटा. दोनूच उदाहरणां म्हणटात ती सोर्त घालून देवाची येवजण कितें ती पळयतात. सावलू जाका सोर्त घालून विचून काडलो राजा जावंक आमकां खबर आसा. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकान आमकां थंयसर तें मेळटा. आनी तेच भाशेन जोनान सोर्त घाली, जोनाच्या पुस्तकांत आमकां मेळटा. सो सोर्त घालपाची एक उपाय आसलो, मेथड, जंयसर लोक पळयतालो बाबा सोर्त घालून देवाचो जाबाब कितें काय, देवाची येवजण कितें, आनी तोच उपाय घेतात. आनी हे आतां धर्मदूत सोर्त घालतात मातियास आनी बारसाबासा मदीं. कोणाक पडटा ती पळोवया. आनी आमी जाणात कोणाक पडली ती. आनी हो रिकामो जागो आसलो तो कोणें बोल्लो? मातियासाक सोर्त पड. पूण एक मात सुत्राय आमी धरूंक जाय, हाचे उपरांत सोर्त म्हणलोली ना. पवित्र पुस्तकांत आमकां ताचे उपरांत खंयसरूय आमकां मेळ्ळो ना की धर्मदुतांनी सोर्त घाली आनी देवाची येवजण पडली. कित्याक? ताका कारण आसा. ताचे उपरांत हे 12 जाण आनी आंकवार मेरेन सांगाता तांचेर पवित्र आत्मो देंवतलो. पवित्र आत्मो आतां आनी सोडतीची गरज आसची ना. कित्याक पवित्र आत्मो आपली जाणवायेन पवित्र सभेक मार्गदर्शन दितलो. पवित्र पुस्तक हे 2 उपाय आमकां देवान दिल्यात जे सोडत भायर मारता. एक म्हणटा तो पवित्र आत्मो जो मार्गदर्शन दिता, आनी पवित्र पुस्तक जी आमकां पवित्र पुस्तक कितें शिकयता ताचे प्रमाण. इश्टानो, हे गरजेचें नियाडूंक ना जाल्यार आयज देखून आमी पाप साहेबांक देखून सोर्त घालून करपाचें. कोण पडटा तो पळोवया ना, सोर्त घालना. पवित्र आत्मो भासायता ते भाशेन थंयसर वोटींग जाता, मत जाता, आनी तेच भाशेन पवित्र पुस्तक आमकां शिकयता ते भाशेन. फाल्यां सकाळीं आमी देखून एबॉर्शन बरें ओ बरें न्ही, वायट ओ वायट न्ही, चड सोर्त घालुया. बरें म्हूण सोर्त पडली मानून घेवपाचें ना. पवित्र पुस्तक आसा शिकयता तें. कांय उदाहरणां हांवूच म्हणटा, शेजऱ्याचो आडसोरां आसात बरीं, चोरी करूंक जाय आयज. तर हांव देवा लागीं विचारता आयज चोरी करपाची ओ ना, सोर्त घालता. देवा आयज चोरी करपाची ओ करपाची न्ही ती. सोर्त पडटा म्हाका आयज चोरी कर म्हूण. तर देवान सांगलां म्हाका आयज चोरी कर म्हूण. पवित्र पुस्तक कितें सांगता? चोरी बरी न्ही. त्या पासून सोर्त ना आमकां. पवित्र पुस्तक आसा आनी पवित्र आत्मो आसा. जायतीं म्हजे गर्लफ्रेंडां आसात आनी हांव देवा लागीं विचारता आयज खंयच्या गर्लफ्रेंडाक डेटी घेवन वेतलो, हांव सोर्त घालता. कोणाची पडटा ती पळोवया. पवित्र पुस्तक कितें सांगता? एकल्याकूच विश्वासी राव. सो सोर्तीचेर आनी दवरलेलें ना तें. आयज मळको लावंक जाय म्हाका, खंयचो नंबर लावंक सोर्त घालता ना.
पवित्र पुस्तक कितें सांगता आनी पवित्र आत्मो कितें सांगता तें गरजेचें. त्या पासत हाचे उपरांत आनी आमकां सोडती आनी लागचे नात. देवाचें उतर, पवित्र पुस्तक आनी पवित्र आत्मा. आनी हें घालून आमकां खबर आसा आमकां 12वो आपोस्टल मेळटा आनी तो म्हणल्यार मातियास, जो रिकामो जागो भरून हाडटा. इश्टानो, ताचें जिवीत जायतें आसलें आनी जायत्या जाणांनी बुडयलां, घोडी आमकां एक्युरेट मेळचें ना. तो वेगवेगळे सुवातेर जेजूक परगटूंक गेलो, जे भाशेन दुसरे आपोस्टल गेले आनी ताका जिवेशी मारलो. ते पासून आयज आमी तांबडें घालतात, मार्तीर तो जालो. पयले सुवातेर ताका फातरायलो, स्टोन केलो, सारको फातर मारले ताचे आनी मरोच ना म्हणून उपरांत ताची घुमटी कातुल्ली, बिहेड केलो ताका. इश्टानो, आयज ह्या भाग्यवंताचे जिविताची हे परबेचे आमी संदेश कितें घेवन वेतले. पयली सुवातेर मातियास जालो, जे भाशेन फादर सांगतालो, ही वॉज अ रिप्लेसमेंट कोणाक? जुदासाक. घोडी मातियासाक ती सुवात मेळचीच नासली. जुदास जरी तर देवाच्या मोगाक फावो तो रिस्पॉन्ड केलो जाल्यार. जुदास जेजूचेर एके भाशेन मोगाचेर खोंट मारून गेलो. जुदास गेलो म्हणून मातियासाक रिप्लेस केलो. एकलो जालो मोगाचो नमुणो, दुसरो जालो मोगाचेर आड नमुणो, तो म्हणल्यार जुदास. जुदासान मोगाचेर फोंट मारून गेलो, पूण मातियासान ह्याच मोगाक मोरो पर्यंत विस्वासी रावलो. आनी ते म्हणल्यार जेजू. आयज शिव वर्तमानांत जेजू आमकां सांगता, मोगाची खबर सांगता, आज्ञा दिता, मोग करात. आनी तो थंयसर काय बरी वस्त सांगता. मोग कोण? देव करता तसो. आनी देवान कसलो मोग केला? हांवें तुमकां म्हजे इश्ट केल्यात म्हणटा. इश्ट जो लागीं आसा, हे इश्टा पासून हांव जीव दिवन तयार आसा, असलो मोग जेजून केलो. तसलो मोग. इश्टानो, आयज आमी हो संदेश घेवन या. पयलो संदेश जे भाशेन पवित्र सभेन रिप्लेस केलो, जुदास गेलो, कित्याक जेजून धाडूंक ना ताका, भायर रावंक ना म्हूण पवित्र सभेन काडून उडोवंक ना जुदासाक. जुदास आपूण गेलो. एके भाशेन हांव म्हणटा ते भाशेन फोंट मारून गेलो मोगाचेर. जेजू रावलो ताच्या मोगाक, रावलो, पूण तो गेलो. आमी जाणात निमणे जेवणार जुदास वेता आनी थंयसर आमकां मेळटा काळोख जालो. काळोख आसलो. जुदास काळोखान गेलो, तो काळोखांतूच उरलो. तो आनी परतो केन्नाच येवंक ना. पेद्रू देखून काळोखान जेजूक नाकारता, पूण परतो येता. पूण जुदास गेलो तो गेलो, पूण ताका रिप्लेस केलो मातियासान, जो जालो नमुणो जेजूक सदांच जेजूच्या मोगाक विस्वास राव. इश्टानो, आमच्या घरांत टीव्ही मोडली जाल्यार आमी रिप्लेस करता, फ्रीज मोडली जाल्यार रिप्लेस करता, मिक्सर मोडलो जाल्यार रिप्लेस करता, आनी काळीज मोडलें जाल्यार रिप्लेस करता. खंय हांव ट्रान्सप्लांटाचें उलयना काळीज, पूण जें काळीज मोग दिवंक आतां बंद जालां, तें विस्वासी रावंक बंद जालां, तेंवूय आमी रिप्लेस करूंक जाय. आयज म्हज्या जिवितांत जो जुदास आसा, जो मोगाचेर आड आसा, ताका काडून आमी मातियासा भाशेन रिप्लेस करूंक जाय, जो मोगाक सदांच विस्वासी रावता. जरी तर म्हाका गात घेवपाची चड संवय आसा, जावं म्हज्या इश्टांची, म्हज्या वावरा जाग्यार, म्हज्या एम्प्लॉयजांची, जावं दुसऱ्यांची, कस्टमरांची गात घेवपाची संवय आसा म्हज्या फायद्याक लागून, हांवें त्या जुदासाक काडूंक जाय. ती गात घेवपाची ताळणी हांवें काडूंक जाय आनी ती रिप्लेस करूंक जाय. दुसऱ्याक जाता तितलो आदार मोग दिवंक, दोयाड जावं, गात घेवपाची ताळणी. म्हाका जरी तर विकपाची संवय आसा न्हय फकत वस्तू, पूण मनशांकूय बी जायते फावटी घोडी हांव विकता जायत म्हज्याच इश्टाक. आरे ताणें म्हाका कितें सांगलां, हांवें म्हज्या फायद्याक लागून विकलें ताका, ताची खबरो दुसऱ्याक सांग. वो म्हज्या घरच्योच हांव खबरो विकता, म्हजे एक फावटी गोरकांनीक विकता, तांचें वायट सांगून दुसऱ्यांक. घोडी ही विकपाची ताळणी आसा जाल्यार हांवें ती रिप्लेस करूंक जाय. गिरीत भाशेन सांबाळपाची मनीस हांव. आयज घोडी हांव म्हजे घरांतल्यो वस्तू विकता, जावं ते म्हजे प्रॉपर्टी विकता आशेक लागून. आयज आमचे फुडारी आपणाक जाय म्हणून चोरयां कांय न्ही करून दोंगर आनी शेतां भाटां सगळीं विकून काडटात. आनी कोण सांबाळटलो? जुदासान विकलो, मातियासान जेजूक सदांच सांबाळलो आनी मोरो फुड्यान सांबाळलो.
इश्टानो तसलो जरी तर हांव विकतलो मनीस जाल्यार आयज हांवें सांबाळपी मनीस जावंक जाय आनी तेच भाशेन जरी तर हांव अविस्वासी ज्या मोगाचेर हांव कोंट मारपी जाल्यार हांवें विस्वासी मनीस जावंक जाय मातयेसा भाशेन सदांच जेजूक विस्वासी रावतात पुढे आयज हांव म्हजे घरकान्नीक अविस्वासी जाता तिका जाय तें हाडटा घरकाराक जाय तें दिता घरांत सगलें पूण भायल्यान हांव अविस्वासी जाता जाय कोणाक खबर ना ती हांव जाणा भितरल्यान कितलो अविस्वासी जाला तो घडी म्हज्या घरकान्नीक देखून खबर ना पूण देवाक खबर आसा कितलें दूख जायत म्हजे घरकाराक आयकोन बाबा हांवूच साक्रामेंत जोडलेलो अविस्वासी जाता म्हणून ओ काजार जावंक ना रिलेशनशिपांत आसात हांव दाखयता बरे रिलेशनशिपां आसात पूण चोरी हांव जायते जाणां लागीं आसा अविस्वासी जाता ते मोगाचेर हांव खोंट मारता जाय आयज देवजो आमकां उलो मारता मातयेसा भाशेन जाय विस्वासी ओय चूक जाता पूण आयज देव आमकां चान्स दिता विस्वासी जावं आनी दुसरो संदेश जो म्हणल्यार आमकां गरजेचो जेन्ना जुदास गेलो 11 जाण जाले पवित्र सभा थंयसर बंद जावन आरे 12 जाणांक विचून काडले आतां एकलो जालो 11 जाले हें कितें जालें सगळें बंद पवित्र सभा मुखार गेली डीड नॉट स्टॉप 11 जाण जाले जायत एकलो गेलो जायत अविस्वासी जावन खोंट मारून मुखार गेली आनी आतां रिप्लेस करता आमकां 12वो जाय मुखार वेता थंयसरूच गिव अप करिना इश्टानो हो गरजेचो संदेश आमकां दर एकले जायते पावटी म्हजो मोगाचो गोडी म्हजेर खोंट मारून वेता रिलेशनशिपांत आसलो उतर दिल्लें पूण आनी कोण बरो मेळ्ळा ओ बरें मेळ्ळा म्हणून सोबिताय न्हू आस्तीक ओ हेज्यान मेळ्ळा म्हणून कोणी म्हाका नाकारून वेता आनी तेन्ना हांव कितें करता जिवीत म्हजें स्टॉप जाता म्हाका आनी कोण नाका म्हाका फुडार नाका काबार ना पवित्र सभेक पळयात आनी एक बरो आपोस्तल मेळ्ळो जो जेजूक विस्वासी रावलो आनी मरो पर्यंत विस्वासी रावलो एकलो गेलो म्हणून म्हज्या जिवितांतलो मोगी ना जालो म्हणून हांवें जाय तें दिल्लें जाय जिवीत बंद जावंक जायना हांवें मुखार वचूंक जाय देवाचेर पातयेवन पवित्र सभा देवा जेजूचेर पातयेवन मुखार वेता घडी बरो मेळत बरें मेळत जिवीत थंयसर बंद जावंक जायना जिवीत हांवें काबार करूंक जायना आत्महत्या करून ना मुखार वचूंक जाय देवाचेर पातय नोकरी आसली बरी नोकरी गेलो हांव थंयसर कितें तरी जाली म्हजी चूक जाल्यो कोणें म्हाका म्हजेर कितें घराणा काबार थंयसरले गेले जायना बंद हांवें मुखार वचूंक जाय घडी म्हाका देव आनीक बरे वस्तूक तयार करता इश्टानो आयज ही आमकां हो दुसरो संदेश नॉट टू गिव अप घडी बरें म्हाका मुखार रावता जायत मानून घेवंक जाय तो वेळ जातलो मानून घेवंकूय आगोड जातलें पूण ह्या देवाची उजवणेक हांवें उक्तो रावंक जाय जे भाशेन मातयेस पवित्र सभेक काय बरो मनीस मेळ्ळो आनी जो जेजूक विस्वासी रावलो इश्टानो हे परबेचे आमी जे कितें संदेश नियाळ्ळा मातयेसाच्या जिविताचेर नियाळ्ळा आनी खरी भाशेन मातयेसाचें जिवीत पळयत आनी बागीन आंतोनीचें जिवीत पळयत तोय जेजूक सदांच विस्वासी रावलो जेजूक केन्ना घात करूंक ना ताणें केन्नाच विकूंक ना बोलतें जाल्यार जेजूक विस्वासीपणी ताणें परगटलो आपल्या जिवितांतल्या उतरांतल्यान हे भाशेन आमीय जावं ह्या जेजू लागीं मागुया जो जेजू ह्या आल्ताराचेर येतलो त्या जेजूची कृपा दर एकल्याक मागुया सगळीं उबी रावया ह्या वेळार आमची थोडी गरजो आमी देवा मुखार घालुया आमच्या पाप साहेबान बिस साहेबांनी याज्ञिकांनी आनी माद्रींनी आपलें गौलीक कार्य मनशा मदें पाळटना आनी जियेतना ती संवसारी वडविकेक आनी गिरेस्तकायेक लब्धो ना जावंक देवाचो आदार तांकां मागुया नावान बापू ही मागणी करता तुका दूर एका क्रिस्ती बावाट्यान आपल्या गरोब्यान समुदायेन
आनी वावराच्या जाग्यार सगळे उर्बेन देवान दिल्लें कार्या पोनपोनी वेव्हारांत घालूंक देवाचो आदार आमकां मागुया. Jesucia nahawan Bapa ह्या मिसा बेटीन वेल्टन आनी सिबल फेर्नांडीस हाणें आपलें इंतेसांव भेटयलां. तांकां भागिवंत अंतोनीचे विनवणेन बापाचो सुबाम आशिर्वाद फावो जावं तांचे खातीर मागुया. Jesucia nahawan Bapa थोडो गो चुकीच रावन आमची खासगी गरजो आनी मागणी बापाक उबारुया. आमची सगळी मागणी आनी गरजो एक करून ह्या उंड्या आनी सोऱ्या वांगडा आमी देवाक आतां आमी भेटोवया. सगळी बसूया. दाना तुयेरे वेळार आमी गायन घेवया. C11 पेज नंबर 32. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोद पोतवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. बापा, सोर देण्याच्या दातारा, भाग्योंत मातायेस तुज्या धोरमदुताच्या परबे दिसा तुजी पवित्र सोबा तुका भेटयता तें बलिदान मानून घे आनी भावार्थान थीर रावून उतरान आनी देखीन आमचे बोंतोणेच्या लोकांक तुजे सोडवणेचे संदेशकार जावं तुजी कुरपेची गोटाय आमकां दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सोर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराताय उबारता. सोर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सोर्वेस्परा पवित्र बापा सोद पोतवेदारायन सासनाच्या देवा
सर्वकाली आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या सासणीक गवळ्या तुजो हिण तूं कोदींच साणिनाय, पूण भाग्यवन धोरमदुतां वरवीं निरंतरी तूं राखताय. तुजी पवित्र सभा चलोवच्या तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केले आनी तुज्या हिंडाचे गवळी तांकां नेमल्याय. देखून आतां देवदुतां बाराबर आनी सर्गींच्या सोल दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोस्ट मोरूंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासणी करोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. गायन करून भावार्थाचो गूट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरता. सोम्या जेजू तुझे पुनर्जीवन पण परगटा. सोम्या जेजू तुझ्या बापा, जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. जी गोण दिमी घालून आसात ती मातशो उबी रावत. आमी सगळीं सांगाता आतां उबी रावतात आनी मागण्यांक वांटो घेतात. सर्वेस्परा आख्खी प्रितुमेचेर विस्तारलेच पवित्र सोबीचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागेवन बापा, फिलिप नेरे आमचे गोवडी बापा आनी सगळे यानिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाड. पुनर्जन्मपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमचे भाव भयणींची काकलूट कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या सोमेस्तां तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पडूंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची हांगासर एकठांय जाल्लीं आसात, आपलो वाडदीस काजाराचो दीस समोर ओंपतात, कोण पिडयेंत आसात, नोकरी सोदतात, भुरग्याचे देणे काशेतात, जिवितांत सांगाती सोदतात, आपल्यो वेगवेगळ्यो गरजो घेवन आयिल्लीं आसात, तांची सगल्यांची दया कर म्हणून मागता.
आंकोर मरी देवाची माय सांगा ती बागेवन दोर्मता बागेवन मतियस बागेवन आंतून आनी सूर काणी तुका मानुल्यान ते सगळ्या भोगतां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याचे एकपणात सोद पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमच्या सोडवंडराच्या आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलोले प्रार्थन दिर्घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां तायणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरभाशायन अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पोदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनां. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडलेली आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडलेली आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडलेली आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आमी क्रिस्ताची कुडश्यो मेरेन सगळीं उबी रावतले उपरांतूच आमच्यान बसून दिमेरो मागण्यान वेळ सारू येता. Only those who are baptized in the Catholic Church and are in communion with the Catholic Church may come forward to receive Holy Communion. कोमयाच्या वेळार आमी गायन घेवया. R42 पेज नंबर 198.
आमगे सोगली पोटवी तू जेसू तू जेसू तू जेसू तू जेसू तू जेसू तूच म्हाका जाय तू जेसू तू जेसू तू जेसू तू जेसू तू जेसू तूच म्हाका जाय Lauk naka moros naka Polai naka pirai naka Lauk naka moros naka Polai naka pirai naka Tu Jesu तू जेसू Tu Jesu तू जेसू Tu Jesu tuż म्हाका जाय Tu Jesu तू जेसू Tu Jesu तू जेसू Tu Jesu tuż म्हाका जाय Jesu naka baka kursa Jesu kange soglo sonto Jesu naka baka kursa Jesu kange soglo sonto Tu Jesu तू जेसू Tu Jesu तू जेसू Tu Jesu tuż म्हाका जाय Tu Jesu तू जेसू Tu Jesu तू जेसू Tu Jesu तूच म्हाका जाय Pratuja. Sorvespora Bóg, काकुत्सार बापा ह्या पवित्र जेवणा वरवीं आनी बागीवंत मातायेसाचे विणवणेन ह्या तुज्या कुटुंबाक सदांच तुज्या देण्यांनी भोर आनी जेजू खरेपणी वळखता तसली ताजी साक्षीदारां आमकां कर संवसारांत तुजी आनी आमच्या पेल्याची सेवा करून तुज्या देण्याचें आनी आमच्या साक्षीपणाचें सुबां पीक आमकां मेळूं आनी सोर्गी तुज्या बागीवंता बराबर सासणीक उजवाडाक आमी पावूं जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं कोणाकूय जुरितोर कुमसार जावंक जाय जाल्यार थंयसर कुमसोतोरीन फादर आसतलो तुमच्यान ते वाटेन वचून कुमसार जावं येता गेल्या मंगळारा दीस तुमचें धोर्मदान जालां 63,180 रुपया ह्या तुमच्या उदारपणाचेर देवान भाग्यवंत आंतोनीचे विनवणेन भरपूर आपलो आशिर्वाद घालचो सोर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं सोत पोदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा भाग्यवंत आंतोनीची विनवणी मागूंक मागणें भाग्यवंत आंतोन तुज्या नांवान आनी तुजे विनवणेन देवान केलोली विस्मिता आयकून
व्हडा बोरवाशान हांवूय तुज्या फुडें येता आनी तुजी दोयाल नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतेपणी मागता. नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन निर्मोळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा, नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या धोरमदुता. कोर म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ, भोर म्हजें मन जाणवायेन, पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कोन्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. हे देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें खोंतीबोरीत काळीज तुका उक्तें कोत्ता आनी तुजे वेंगेंत आयलोलो तोच बाळक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसोणें दितलो आनी गरज तें कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवाशेन रावता. भाग्यवंत आंतोन दुखेस्कांच्या बुजवणणारा, तुजी दोयाल नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी खोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आखांत पळे. तुजे वेंगेंत आसलोल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळून घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या खोंतींतलोय म्हाका निवार. ह्या वेळार तुमकां जाय पळय तें तुमी मागात. ओचोऱ्यांच्या भाग्यवंत आंतोन तुका उलो मारतोल्यांक तूं ना म्हणोनाय, पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पदवेदार मोजोतीन एक खालतीकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मोलाय आनी कोणवालाय, थोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय, घोटाय आनी जाणवाय. आमचे धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोतीन जेजू सारके बरे गवळी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलोल्या हिंडा स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं थांबोन आसतना विनोती कर. आमेन. Masli